मणिपुरा वांगडा आसा गुन्यांवकारांक योग्य ती ख्यास्त जातली। लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाचेर केल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उक्तायलो विश्वास। फौजदारी कारवाय संहिता कायद्यात सुदारणा करपी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें केलें सादर। ब्रिटीश काळांतले कायदे कालबाह्य जाल्ल्याचो केला दावो। राज्य विधानसभेत काल चालू वर्सा खातीर 26,844 कोटी रुपयांचे विनियोग विधेयक जाले मंजूर। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधेयक केलें सादर। म्हजी बस ह्या पायलट प्रकल्पाचो मडगांवां जालो शुभारंभ। येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आशिल्ले हाजीर। खेळांत हॉकी आशियाई अजिंक्यपद चषक हॉकी सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेत भारताचो सामनो जातलो जपाना वांगडा। उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तानाचो 4-0 गुणांनी केलो पराभव। आनी आतां खूब विस्तारान पुराय देश मणिपुरा वांगडा आसा असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें काल लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाचेर जाप दितना केल्ल्या उलोवपांत दिलो। केंद्र आनी राज्य सरकार मणिपुरांतल्या गुन्यांवकारांक योग्य ती ख्यास्त करपा खातीर प्रयत्नशील आसा अशें सांगून मणिपुरांत जाल्लो हिंसाचार दुखदायक आनी असह्य आसा अशें सांगलें। मणिपुरांत बेगीन शांतिकाय प्रस्थापीत जावची आनी लोकांची उदरगत जावची हे खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार वावुरतले अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। फौजदारी कारवाय संहिता कायद्यात सुदारणा करपी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज सभाघरांत मांडले। ब्रिटीश काळांतल्या आनी सध्याच्या घडयेक निरुपयोगी थारिल्ल्या कायद्यांतल्यो जायत्यो तरतुदी बाद करून कारवाय संहिता सुटसुटीत आनी कालसंपर्क जावची ह्या हेतान हे विधेयक सादर केला अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिसे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। संसदेच्या दोनूय सभाघरांत विरोधी पक्ष आडखळ हाडत आसा। आयज लोकसभेत अधीर रंजन चौधरी हांच्या निलंबनाच्या मुद्द्याचेर परत बोवाळ जालो। तांच्या निलंबनाचो मुद्दो येतात विरोधी पक्षान घोषणा दिवपाक सुरू केली। ताका लागून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी दनपारां 12 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज स्थगीत केल्लें। उपरांत संसदेचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें। लोकसभेचें कामकाज सुरू जातकच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सीजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभेत मांडले। तशेंच आयजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभेत मांडले। राज्यसभेतूय अधीर रंजन चौधरी हांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी पक्षान बोवाळ घालो। ताका लागून राज्यसभेच्या कामकाजातूय आडखळ आयली।
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन संसदीय कामकाजाचो नियाळ दिलो. विरोधी पक्षान हे खेपे लेगीत कामकाजात सहकार्य करूंक ना अशी खंत तांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. कुल मिलाकर 17 सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 23 डेज, 20 बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, 5 बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और 22 बिल्स लोकसभा में पारित हुआ, 25 बिल्स राज्यसभा में पारित हुआ, 23 बिल्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पारित हुआ. 3 बिल जो गृह मंत्रालय के हैं, जो ओरिजिनली आईपीसी थे, एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों का जो बदलाव ला रहा है, ये तीनों बिल हम होम स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है. एक बिल राज्यसभा से विथड्रॉ किया गया है. These bills were very important bills, and unfortunately, in spite of repeated requests and repeated efforts, the opposition, for the political reasons, they did not participate in the discussion. Only in one bill they participated in the discussion. एक बिल में चर्चा करने के लिए सहमति व्यक्त की, वो तो दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस था उसके बारे में, क्योंकि वो उन लोगों के लिए अपना अलायंस का एकजुट दिखाने का था. अदरवाइज दे हैड नो इंटरेस्ट इन एनी अदर बिल्स. आता घेऊया एक लहानसोच विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ हैं. उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें. जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर. विसावा उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. राज्य विधानसभेत काल अर्थमंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी चालू वर्सा खातीर विनियोग विधेयक 2023 सादर करून येणावळ आनी खर्चाच्या हिशेबाची माहिती दिली. 26,844 कोटी 40,35,000 रुपयांच्या खर्चाची तरतूद ह्या विधेयकात आसा. ह्या विधेयकाक विरोधी फुडारी युरिया लेमा, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय, कार्लोस पेरेरा हांणी कांय सुचोवण्यो करपाचो यत्न केलो, मात सभापतींनी अनुमती दिवंक ना. मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंत हांच्या उलोवपा उपरांत विनियोग विधेयक 2023 भोवमतान मंजूर जालें. Parliamentary introduction of especially sir, there are the additional receipts of anticipated to extent of 750 crores. The breakup of this receipt is then GST receipt. It is actually the 268 additional receipt we are getting. Speaker sir, sale of power, which is additionally 310 crores of rupees. Additionally, special assistance to the CSS 138 crores and excise, which is then 34 crores. It is approximately 750 crores we are received is there. So that actual हमें एकला तो 750 crores of expenditure मिला. Speaker sir, majority of the supplementary demand has been allocated for the power purchase is 300 crores. Infrastructure works, underground cabling across the all constituencies, agriculture bund and rest all department is 253 crores. Speaker sir, for national games we have given additionally 100 crores.
Purple Fest 10 crores, centrally sponsored scheme for across the all department 38.71 crores. As there are the more receipt anticipated, there will be the no increase in the fiscal deficit due to these supplementaries. विधानसभा सभापती रमेश तवडकर हांणी काल सांजे उसरा सभाघराचें कामकाज अनिर्णीत काळा खातीर तहकूब केले. ताचे पयलीं ताणें 10 दीस सुरू आशिल्ल्या पावसाळी अधिवेशन कामकाजाचो नियाळ घेतलो. 930 तारांकीत प्रश्न आणि 1953 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2883 प्रश्ना खातीर सुचोवणी आयल्यो. 930 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आणि 90 तारांकीत प्रश्नांक तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 840 तारांकीत आणि 1953 अतारांकीत प्रश्नाचो जापो सभाघराच्या पटलाचेर दवरल्यो. कामगार सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2023 सभागृहांत मुखार मांडलो आणि तो संमती जालो. 320 कागदपत्रां अत्यादेश बरोबर सभागृहांत मुखार दवरली आणि 144 शून्यकाळ उल्लेख आणि 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहाच्या मुखार चर्चेक आयल्यो. 18, 19 आणि 20 जुलय 2023 ह्या दिसा 2023-24 ह्या वर्सा खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली. गोंय विनियोग विधेयक 2023 ह्या खातीर अर्थसंकल्प संदर्भात तो विधेयक सभागृहांत सादर करून विचारांत घेतलें आणि मंजूर केलें. अनुदानीत पुरवणी मागण्यो 2023-24 पयलो गट सभागृहांत मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत त्यो संमत जाल्यो, जांच्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2023 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करतां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 ते 24 ऑगस्ट मजगतीं 3 दिसांच्या गोंय भेटेर येवपाच्यो आसात. 23 ऑगस्टा दिसा त्यो गोंय विधानसभा वांगड्यांक संबोधीत करतल्यो अशी माहिती विधानसभा सभापती रमेश तवडकर हांणी काल सभाघरांत दिली. राष्ट्रपती मुर्मू पयलेच फावट 3 दिसांच्या गोंय भेटेर येतात. ते खातीर विधानसभेत खासा बसका आयोजीत केल्या अशी माहिती तवडकर हांणी दिली. 23 ऑगस्ट 2023 4 वरांचेर आमची भारताची महामहिम राष्ट्रपती गोंयांत येता आणि 4 वरांचेर सभागृहांक आमकां सगळ्या सदस्य आनी बाकी सगळ्या परमनंट लोकांक संबोधीत केलें वतलें. त्यामुळे तुमी सगळ्यांनी त्या दिसाक 23 तारखेर 4 वरांचेर सभागृहांक हजर रावचें. कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटराचे स्टील कळमळ्ळे. तशेंच ताका मदल्यान तेंकून आशिल्लो ह्या कारणान अकादमीचे थिएटर पडले अशें निवेदन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत केलें. IIT मुंबय आनी IIT रूरकेला हांच्या पंगडान कोसळपाच्या कारणाचो नियाळ सरकाराक धाडिल्लो तो मुखेलमंत्र्यांनी सभाघराच्या पटलाचेर दवरलो. As we are aware, an incident occurred wherein the slab of the open auditorium of Kala Akademi, Panji, Goa collapsed on 17/7/23. Speaker sir, 3 independent reports conducted prior to commencement of the work, which Goa College of Engineering, it is an GEM NGServe Private Limited, IIT Madras, also mentioned that there is no need of demolition of the complex. Speaker sir, my government immediately issued the direction to ascertain the cause of incident, and the Chief Secretary immediately wide note number XXY 331 dated 17/7/23 and appropriate direction were issued and seek preliminary report and appoint IIT Roorkee or any other IIT, NIT to ascertain the cause of the incident. Speaker sir, in regard to the incident of the collapse of structure of the open auditorium in Kala Akademi, I would like to mention that the existing Kala Akademi complex is almost nearly 43-year-old structure and which was designed by the renowned architect Charles Correa. Speaker sir, particularly structure though integral part of the Kala Akademi complex is a standalone structure and which is consisting of the sitting area and covered stage of composite structure consisting of the RCC slab of 7.5 to 10 centimeter thickness resting on the I-beam and of the depth of 40 centimeter, column and masonry walls.
Speaker sir, structural repair of the strengthening of the open auditorium was not carried out and 40 centimeter average thickness old waterproofing was removed and new layer was laid with the thickness of 20 to 30 centimeter including the chemical completed before the last monsoon. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. कायदा मंत्री निलेश काब्राल हांणी काल विधानसभेत भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक सरकार फाटी घेता अशें सांगलें. हाचे पयलीं हें विधेयक विधानसभेत संमत जाल्लें, मात तें मान्यताये खातीर राज्यपालां कडेन धाडूंक नाशिल्लें. काल हें विधेयक अधिकृतपणान मंत्री काब्राल हांणी फाटी घेतिल्ल्याचें सांगलें. हें विधेयक फाटी घेवपाक विरोधी फुडारी युरी आल्मा, विजय सरदेसाय आनी हेर विरोधी वांगड्यांनी खर विरोध केलो आनी फाटी घेवपाचें कारण कितें असो प्रस्न उपस्थित केल्लो. मात त्या बोवाळांतूच हें विधेयक सरकारान फाटी घेतलें. Speaker sir, under Rule 166, I beg to move for leave to withdraw Bill number 7 of 2021, the Goa Bhumipatra Adhikari Bill 2021. प्रश्न असो आसा, विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? एका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, एका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. किती भायर मारले? ना म्हण हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हे भायर किती मारले? सर हे राज्य तिनांक हाडिल्लें बिल, तिनांक विड्रॉ कित्याक करता मातशें सांगा. तिनांक हाडिल्लें राज्य तिनांक हेच काब्रालान हाडिल्लें बिल. स्पीकर सर हे भूमिपुत्रा म्हणटा तें बिल राज्य तिनांक हाडिल्लें आनी तें भूमिपुत्रा खातीर नाशिल्लें, ते भिंगटांगरा खातीर आशिल्लें. ते कळ्ळें आनी आतां विड्रॉ करता कित्याक तें सांग मरे आमकां. Speaker sir, I withdraw the bill. एसोचॅम गोवा हांचे वतीन कोल्ड चेन कॉन्फरन्साचें उक्तावण उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें आयज पणजेंत केलें. शेती, नुस्तें आनी खाद्य पदार्थांचे उद्देग हांच्या वाडी खातीर गरज त्या कोल्ड चेन विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या ह्या एका दिसाच्या परिशदेक राज्यभरांतले उद्देजक आनी तज्ञ हाजीर आशिल्ले. उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे हस्तुकीं पारंपारीक दिवली पेटोवन परिशदेचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार आयोजक संस्थेचे गोवा मुखेली मांगिरीश पैरायकर, नाबार्डाचे CGM मिलिंद बिरूड, कॅनरा बँकेचे विभागीय मुखेली आर गणेश तशेंच उद्देग खात्याच्यो संचालिका स्वेतिका सच्चन हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो हांचें उलोवप जालें. Gone are the days when tourists will only look at a beach, go to your temple and church. We need to do more, and this is where we have to step in. Pharma sector, yes, they have worked hard on their own. Today, we are something like 15% of the medicines to the world. We have become a pharmacy to the world. Can we not do more by saving on the costs of production, saving on your logistics itself? There are sectors which still prefer Goa in a big way. Tourism, of course, is there, but fishing. म्हजी बस ह्या पायलट प्रकल्पाचो शुभारंभ आयज मडगांवां येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हेवूय हाजीर आशिल्ले. आतां मेरेन ह्या प्रकल्पा खातीर 66 बशींची नोंदणी जाल्या अशी माहिती ह्या वेळार दिली. इंटेलिजन्स आर्टिफिशियलाच्या माध्यमांतल्यान बशीचें वेळापत्रक आनी ट्रॅकिंग फुडल्या 6 म्हयन्यांत मोबायलाचेर उपलब्ध जातली अशी माहिती ह्या वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिली. स्कीम म्हणजे सुरवात अशें जावचो म्हूण आख्या गोंयान 187 बसीसांचो बजेट कॅल्क्युलेट अल्टिमेटली करचें पडटा, फायनान्सा कडेन वयचें पडटा म्हूण 187 बसीस फॉर एंटायर गोवा. पूण हांव रोखडी फायल मूव करता, रिस्पॉन्स येता ते प्रमाणे जाता तितल्यो बसीस ऑन बोर्ड घेवपाक. हे स्किमी बद्दल हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जेन्ना कोवीड जालें तुमकां खबर आसा कितलो मार बसलो आनी सगळे लोकांक पावपी एकूच महामंडळ, लोक आसूं दी, दोतोर आसूं दी, नर्सीस आसूं दी, ऑक्सिजन आसूं दी, बाकीचे इक्विपमेंट आसूं दी, सगळ्यांक पावपी तें घेवन लोकांक हिंगा थिंगा व्हरपी ते कदंबा महामंडळ म्हणून तेंचे सगळे एम्प्लॉइजांची हांव तोखणाय करतां. इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हेजे खाला फुडले 6 म्हयन्या भितर ह्यो ज्यो हायर्ड बसीस कदंबा बसीस चलता त्यो तुमकां तुमचे मोबायलार चोवपा मेळटले हुंयची बस हुंयचे वयता, हुंयचे टायमिंगार वयता. हांव कमिटमेंट पब्लिकली कित्याक दिता की म्हाज्या हांगा जे अधिकारी बसलात तांकां एक डेडलायन कशी की वी हॅव टू मीट द डेडलायन. आनी म्हाका खात्री आसा
ही डेडलायन आमी फुलफील करतले. कमांड एंड कंट्रोल सेंटर म्हूण जे आमी इतले गेले 1 वर्स झगडटा, 1.5 वर्स झगडटा, न्यू प्रिमायसीस आमकां जाय. तो कमांड सेंटर घालपा आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ इट थिंगा ट्रान्सफर करपा. आमकां 2 फ्लोर आमी हावसिंग बोर्डान मागिल्ले पर्वरी, आमकां 1 फ्लोर तरी मेळ्ळो. सो आमी आतां ते इन्स्टॉल करता म्हणून हांव कॉन्फिडंट आसा हे आमी फुलफील करतले सगळे डिजिटल करपाक. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेतल्या जनता दरबार कार्यावळीचो दुसरो वांटो 14 ऑगस्टा दिसा जावपाचो आसा. उत्तर गोंयांत म्हापशा आनी दक्षिण गोंयांत केप्यां हांगा हे जनता दरबार जातले. उत्तर गोंयांत म्हापशेच्या जनता दरबारात पंचायत राज आनी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी हेर अधिकाऱ्या सयत जाल्यार केपें हांगा जावपी जनता दरबारात पर्यटन आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे सरकारी अधिकाऱ्या सयत हाजीर आसतले. हे विशींचे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव श्रेयश डिसिल्वा हांणी जारी केला. खबरापत्रात आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. सोपरांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. नवी दिल्लींतल्यान लाल किल्ल्याचेर जावपी अमृत महोत्सवी स्वतंत्रताय दीस सुवाळ्यात हजर रावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उलोवप आयकुपाची संद हे खेपे गोंयकारांकूय फावो जाल्या. केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपी आनी समाजात उल्लेखनीय काम करपी कांय जाणांक वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान ह्या कार्यावळी खातीर निमंत्रीत केल्यात. तातूंत गोंयच्या नयना हंसवाल आनी नरेंद्र हंसवाल ह्या दोगा कलाकारांचो आस्पाव आसा. तांणी ह्या विशीं आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. मडगांवांत आमचे स्टोन आर्टाचे बिझनस आसा आनी आमकां मोदी कडल्यान दिल्लीची परेडाक इन्विटेशन आयिल्लो आसा. एक्चुअली हांव ल्हान आसतना म्हाज्या पप्पा वांगडा मिलिटरीची परेड पळयताले. एक्चुअली म्हागेलो पप्पा मिलिटरी बॅकग्रावंडाचो आसा. सो पप्पा वांगडा ल्हान आसतना हांव पळयतालेंच. सो हे परेड हांवें केन्ना चिंतूं ना की म्हाका दिल्ली वचून हे पळोवपाक मेळटलें म्हणून. सो मोदीजीन म्हाका हे इन्विटेशन धाडला त्याच्या खातीर हांव मोदीजी खूब खूब धन्यवाद करता. मडगांव म्हागेलें स्टोन कार्विंगाचें शॉप आहा. हांव लास्ट 20 वर्सान स्टोन कार्विंगाचें काम करता. म्हागेले स्पेशलिटी आहा फेस कार्विंग. हांव चिजल आनी हॅमराचे स्टोनाचे कोणाले फोटो काडून दाखोवं शकता. म्हाका जेन्ना मोदी सराचें इन्विटेशन आयलो दिल्लीचे परेड पळोवपाक हांव भरपूर खूश जालो. हांव केन्ना अशें मनात चिंतूं ना की म्हाका अशें चान्स मेळटलो की दिल्ली वचून ती परेड पळोवपाक. हें हांव भरपूर खूश जालो. हांव नरेंद्र मोदी सराचे मनाचे भरपूर धन्यवाद करता. नवी दिल्लीत जावपी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या स्वतंत्रताय दीस सुवाळ्यात हजर रावपाची संद गोंयच्या डॉक्टर रेणुका फर्नांडीस, फ्रांसिस्को फर्नांडीस, सेबी फर्नांडीस आनी फिलोमेना लॉरेन्स ह्या चौघा गोंयकारांक मेळ्ळ्या. ह्या सुवाळ्या खातीर तांकां निमंत्रीत केल्या. तांणी ह्या खातीर खोस उक्तायल्या. म्हाजो घोव जावन आसा एक नुस्तेकार अँड आय एम प्राऊड टू कॉल माय सेल्फ अ वायफ ऑफ अ फिशरमॅन. आमकां ही दोगांयकी संदी मेळ्ळा दिल्ली वचपा लागून. हांव आमच्या गव्हर्मेंटाचे सरकाराचे खूब धन्यवाद करता, आभार मानता की ही संदी आमकां मेळ्ळा देखून. हांवें केन्नाच चिंतूं नाशिल्लें की असली संदी आमकां मेळटली म्हणून. ही परेड हांव स्कुलान जेन्ना आशिल्लें तेन्ना स्कुलांतल्यान येतकीर आमी दूरदर्शनाचेर पळयतालीं. पण आतां हांव स्वता दिल्ली वतलें आनी त्या परेडान ॲज अ डेलिगेट म्हणून रावतलें हें हांव आनी म्हणजे इतली खुशालकाय म्हाका जाता की हांव ती एक्सप्रेसूच करपाक शकना. हें एक देवाचें आमकां ब्लेसींग म्हणटा तशें म्हाका जाल्यार दिसता. एक स्वप्न कशें म्हाजें
हो दीस जे आमी दिल्ली वचून येतली तो दीस आमच्या जिवितांतलो अविस्मरणीय दीस आसतलो. ह्या खातीर हांव परत एकदां आमच्या सरकारा कडेन आनी आमच्या भारताच्या सरकारा कडेन आभार मानता. हांव चड खुशाल आमच्या गोंयच्या सरकारान आनी इंडियेच्या सरकारान एक नुस्त्याकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन रांपोणकार तेंक इचून काडले दिल्ली 15 ऑगस्टा फ्लॅग होस्टींग करपाक. ही म्हाका सारकी उर्बा कित्याक जेन्ना आमी इस्लाम इत्यादोळा तो दिल्ली परेड चोवन सारके हॅपी जाताले. आज देवाक गेली म्हाका एक धेणे आमचे इंडियेचे गोवोरमेंटान आमचे असो नुस्त्याकारां चूज करून आज हांव सारको हॅपी आनी हांव गोवोरमेंटाको मागोतां एश कोन्न सदांच ट्रेडिशनल आहाय तेंकां पयली प्लेस दिवची म्हूण. नीज रांपोणकारांचो एकवट हांव तांचो प्रेजिडेंट आनी म्हजे अंडर जायत्यो फॅमिलींक 400-450 फॅमिली सुमार आमी आमच्या युनियनाक जॉयन आसा. पयलेच फावटी आमकां हे आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटान आमकां चूज केल्ली स्पेशल इन्वायटी म्हणून आमंत्रण धाडलां दिल्ली सावन आमकां चड खूश भोगता. पयलेच फावट आमी सदां टीव्हीचेर पळयताले ते आतां खूद आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेवताले. आमचे ते गव्हर्मेंटाचे खूब आभार मानता. हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें दिल्ली इंडिपेंडंट डे परेड पळोवपाक मेळटली म्हूण. हांव फिशरमॅनाची बायल. म्हजो घोव नीज रांपोणकाराचो एकवटाचो प्रेजिडेंट आसा. हे निमतान आमकां गव्हर्मेंटान आमची याद केली देखून आनी आमकां दिल्ली परेड पळोवपाक आमंत्रण दिलें देखून हांव ताचो चड आभारी. हाका लागून आमी आमच्या गोंयच्या सरकाराची आनी मोदी सरकाराचे खूब आभारी आसा. स्वतंत्रताय दीस सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर आयज राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज सकाळी 5वो बावटो दाखोवन रॅलीक सुरवात केली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हेवूय हाजीर आशिल्ले. ह्या सायकल रॅलीक सांस्कृतीक आनी पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रॅलीत वांटो घेतिल्ल्या लोकांक उपराष्ट्रपती धनखड हांणी परबीं भेटयली. हर भारतीय के मन में एक उमंग है. भारत जब 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, भारत 2047 हमारा स्थान. सक्षम भविष्या खातीर सगळ्यांक तयार करप हीच भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची मोख आसा अशें प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केलां. संवसारीक अर्थवेवस्थे मुखावेली आव्हानां, संधी आनी फुडार ह्या विशयावेल्या मुंबयत आयोजीत परिसंवादात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं केल्ल्या उलोवपांत मंत्री सीतारामन उलयताल्यो. G20 अध्यक्षते अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सहकार्यांत राजकीय मतभेदांक लागून धोको जावचो न्ही हे खातीर भारतान यत्न केल्यात अशेंय तांणी सांगलें. वसुधैव कुटुंबकम ह्या संकल्पनेचेर आयोजीत G20 खाला वेगवेगळ्या मळार भारतान भरीव काम केलां अशें मंत्री सीतारामन हांणी फुडें सांगलें. आशियाई अजिंक्यपद चषक हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत आयज चेन्नयत भारताचो सामनो जापाना वांगडा जावपाचो आसा. उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यात भारतान पाकिस्तान पंगडाचो 4-8-0 अशा गुणांनी पराभव केलो. हरमनप्रीत सिंग, जुगराज सिंग आनी आकाशदीप सिंग हांणी भारतीय पंगडा कडल्यान गोल केले जाल्यार जापानान चीनाचेर 2-8-1 गुणांनी मात केली. सध्या आपल्या पंगडात पयल्या नंबराचेर आशिल्ल्या भारतीय पंगडाचो आतां मेरेन ह्या सर्तीत एकदांय पराभव जावंक ना. आयच्या दुसऱ्या सामन्यात फाटलो विजयतो मलेशियाचो सामनो दक्षिण कोरिया पंगडा वांगडा जावपाचो आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पुराय देश मणिपुरा वांगडा आसा. गुन्यांवकारांक योग्य ती ख्यास्त जातली. लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाचेर केल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. फौजदार कारवाय संहिता कायद्यात सुदारणा करपी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें सादर. ब्रिटीश काळांतले कायदे कालबाह्य जाल्ल्याचो केला दावो.
राज्य विधानसभेत काल चालू वर्सा खातीर 26,844 कोटी रुपयांचे विनियोग विधेयक जालें मंजूर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधेयक केलें सादर. म्हजी बस ह्या पायलट प्रकल्पाचो मडगांवां जालो शुभारंभ. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आशिल्ले हाजीर. खेळात हॉकी. आशियाई अजिंक्यपद चषक हॉकी सर्तीत आयज उपांत्य फेरयेत भारताचो सामनो जातलो जापाना वांगडा. उपांत्यपूर्व फेरयेच्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तानाचो 4-8-0 गुणांनी केलो पराभव. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.